मडगावच्या काँग्रेस गटान राहुल गांधी आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध केलो। भाजपाच्या राजवटीत देशात जायते घोटाळे सुरू आसात आणि राहुल गांधीन ते उक्ताडार हाडला। हाकाच लागून आमच्या फुडाऱ्यांचेर ते हल्लो करपा खातीर आणि तांकां अटक करपा खातीर भाजपान पुलिसांचो वापर केला। आमी हे खपोवन घेवचे नात अशें काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायक सांगता। पेपर फुटी प्रकरणांतलो मुखेल सूत्रधार धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राजिनाम्याची मागणी मडगाव काँग्रेस गटान केल्या। ह्या घोटाळेबाज सरकाराची देशभर कारस्थाना चालू आसा। देशभर खूपशा मुद्द्यांचेर लोक आज उलयतात, सगळो घोळ चालू आसा आणि आज आमी हांगा जमल्या एका कारणा खातीर। धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर राष्ट्राचो ताणे रेजिग्नेशन दिवचे ही फोकाणां चालू आसा। 89 टाइम्स नीट पेपर लीक जाल्लो आसा। नीट इज नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एंट्रन्स टेस्ट, जी पळय नॅशनल एजन्सी आसा, टेस्टिंग एजन्सी, तातूंतल्यान नीट पेपर लीक जातात। आता हाजे तुमकां हांव कितें सांगता, भुरगीं डिप्रेशनान आसात, सुइसायडल थॉट्स येतात, आवय बापूय रीण काढून दीसभर काम करून भुरग्यांक शिकयतात आणि हो सरकार भुरग्यांच्या फ्युचराकडे खेळटा। जेन्ना आमचो लिडर राहुल गांधीजी हो आवाज काडटात आणि फक्त एक मागणी केल्ली की पार्लिमेंटान हाजे बद्दल एक डिस्कशन जावचे आणि ताजेर तुम्ही हल्लो करतात आणि ताका भितर उडयतात, हे आमी कशेच सोदचे ना। राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीट एग्जामिनेशनाचे पेपर लीक जावन कितले भुरग्यांक त्रास जाता आणि एकदा जायना। डिफरंट एग्जामिनेशन ह्या बीजेपीच्या काळान, बीजेपीच्या सरकाराच्या काळान टोटल 152 पेपर लीक झाल्या ऑफ डिफरंट एग्जामिनेशन आणि आजपासून कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना। आख्खो देश मागता की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आणि रेजिग्नेशन दिवचे, ना जाल्यार ताका गव्हर्मेंटान सॅक करचो, कोण ते करनात। कित्याक हेवूय बी शामील आसा हे पेपर लिकान। हो आमचो डायरेक्ट आरोप घायल जाल्यार रॉंग जावचे ना। पेंजीम हे केल्ले प्रोटेस्ट केल्लो आमच्या भुरग्यांनी, 1000 भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा। दिल्लीय बी कितल्याच भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा, मारला तांकां, रॉक्त काडल्या तांची। आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेसचो लिडर राहुल गांधी हाकाय बी असो केल्लो आहा। हो निषेध करपा खातीर आमी हांगा जमा जाल्ले आणि आमचे 3 डिमांड आसा। एक म्हणटा तो इमिजिएटली धर्मेंद्र प्रधान आणि रिजायन जावचो, नाल्यार गव्हर्मेंटान ताका सॅक करचो। दुसरी डिमांड, इमिजिएट पार्लिमेंटाक डिस्कशन जावपा जाय ऑन इरेग्युलरिटीज ऑन दीस एग्जामिनेशन, जे फेलियर जे जाल्ले आहा हाजेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपा जाय ऑन टॉप प्रायोरिटी। आणि थर्ड म्हणलें जाल्यार हे इतले जे FIR आणि भुरग्यांक जे त्रास केल्ले आहा ते FIR विड्रॉ करपा जाय आणि त्यांचे जे पुलीस केसीस बी घातिल्ले आहा त्यो सगळ्यो विड्रॉ जावपा जाय। नीट पेपर हो जो लीक केला ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी आणि स्पेशली 100% अकाउंटेबिलिटी गोज टू धर्मेंद्र प्रधान, तो HRD मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा। देशभरान 10 वर्सान 152 पेपर लीक जाल्या, 0 कन्विक्शन्स, नॉट इवन 1 सिंगल पर्सन अकाउंटेबल। हांगा तांकां पार्टी फोडपाक हांगा बाकीचे ED CBI सगळे वापर करतात, पण जे पेपर लीक जातात तेज्या खातीर तांकां एक मनीस सापडना, एक मनीस कन्विक्ट जायना। दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द सिच्युएशन, लॉ एंड ऑर्डर, एज्युकेशन सिस्टम। ऑल्सो वी आर ऑल्सो डिमांडिंग दॅट देर हॅज टू बी अ चेंज इन द एज्युकेशन सिस्टम। काँग्रेस हावसाचेर तांकांच त्यांचो विशय खबर ना, कित्याक ते आयल्या त्या लोकांचे जर तुम्ही बायट्स पळयले आसत तांकांच खबर ना। ते म्हणटा म्हारगाय वाडल्या, इलेक्ट्रिसिटी बील वाडला, उदक हे मेळना म्हणून आमी हांगा आज आयल्या। अरे सरकार कोणाचो? सरकार कोणाचो? आणि त्यांचे लाठीचार्ज केलो। हे बीजेपीचे कार्यकर्ते ते सिव्हिल ड्रेसान लाठी घेऊन तांकां मारपा लागले। सो वी ऑल्सो हॅव डिमांडेड की सगळे जे केसीस ह्या भुरग्यांचे जाल्या दॅट ऑल्सो शूड बी रोल्ड बॅक अँड इट्स अ कंप्लीट चेंज। देर हॅज टू बी अ चेंज इन द एज्युकेशन सिस्टम। आर डिमांड्स विल कंटिन्यू। आम्ही गोंयभर आज प्रोटेस्ट दवरला।